मेसेज दिवंक सोदता की हांवें आतां ड्रेनेज ओपन करून चोयला की हितून सगळे बाटली प्लास्टीक बाटली आहाय. आमी पयले साल इनिशिएटीव घेयलो की आमी वास्को सिटी गोवा पासून प्लास्टीक फ्री करतले. आमी गेलोले पूण लोकांक हांव सांगूंक सोदतां की आतां आमकां ओपन करून प्लास्टीक मेवलें. लोकांक हांव प्लास्टीक आमची सिटी प्लास्टीक फ्री करची. जायते ते जाता ते भाशेन कॉटन बॅग यूज करचे. आमी आतां सिटी आमच्या मार्केटान आनी थोडे तेंपान आनी थोड्या दिसांनी आमी थिंग ओपनिंग करतले की आमी सगळे जुने क्लॉथ घेतले आनी तांकां प्लास्टीक कॉटन बॅग दितले मार्केटींग करपाक. तशेंच आमी फिशींग नुस्तें आमी बाजार करपाक आमी तांकां दुसरे वेगळे बॅग दितले. 25-30 वर्सां जाली कितके MLA मिनिस्टर येयले कितके गेले पूण ह्या FL गोमसान जे पावसान जेन्ना चड पावस पडला तेन्ना बुट्टी येताली ती सगळ्या दुकानांनी सगळे उदक पडटाली. पूण दाजी जेन्ना सालकार जेन्ना कावन्सिलर आसलो तेन्ना दाजीन खूब मेहनत केली की रातच्यो आमी फोन करून दाजी धांवन येवन आमचे बॅरिगेट्स ओपन करतालो. कित्याक तेणी पळयलां की दुकानाची हालत कितें जाली आनी लोकांचे वस्तू कितके पिड्यार जाले ते लाखांनी वस्तू लोकांचे पिड्यार जाले. पूण कितकी वर्सां जाली तेजे कोण लक्षात घालिनासले. पूण आयज गेल्या वर्सा दाजीन इंजिनियरांक हाडून आपले मेजरमेंट करून की ह्या आमकां काम करून दाखयतलो म्हणून. पूण गेल्या टायमाचेर ताका काम करूंक दिवंक ना. पूण ह्या टायमाचेर तो इलेक्ट जालो आनी एमएलए जालो आनी पयलीं घातलें. आमी हो प्रपोजल घालो आनी आज जो चेअरपर्सन आसा तांणी तो एक्सेप्ट करून म्हाका दिसता आज हो गटर जाता. जी मिसेस शम्मी साळकर ताणें खूब फॉलोअप केलो त्या गटरा खातीर आनी आज तो गटर जाता. म्हजो सगळ्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट आसा आमी तो गटर पळयलो जाल्यार आमकां दिसता की सगळ्यो प्लास्टीक हें आसा बॉटली तातूंत ब्लॉक जाल्या आनी ताज्या खातीर हांगाच न्ही जाल्यार सगळ्या कडेन आमी पळयता की प्लास्टिका खातीर खूब ब्लॉक जाता. तेन्ना कोणूय सपोज प्लास्टीक खंय वापरले पसून वापरचें न्ही पूण वापरले पसून जाल्यार डिस्पोज सारकें करचें आनी अशें गटरांनी बिटरांनी उडोवन तो ब्लॉक करचो न्ही. कितले इम्पॉर्टंट न्ही खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो. लास्ट हांगा तुमी सगळे जे आमचे रहिवासी आसा दुकानकार आसा तांकां विचारल्या कळटलें की घोग्यांनी सपोज पावस पडत जाल्यार हें उदक सामकें तांच्या दुकानांनी भितर वतालें आनी रातचो सपोज घोग्यांनी पावस पडत जाल्यार ते सगळे शॉपकार हांगा येवन रातचे आमी स्वता म्हणजे ते फोडून आमी तें उदक तेवटेन डायवर्ट करताले. एक रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन की प्लास्टीक जेन्ना तुमी वापरता जाता तितल्यो वापरच्यो न्ही आनी वापरल्यो जाल्यार त्यो प्लीज डिस्पोज सारक्यो करच्यो. एटलिस्ट त्यो खंय तरी रिसायकलिंगाक दिवच्यो. कित्याक हे सगळे जे तुमचे ड्रेन क्लॉगिंग म्हणटा न्ही ते आमीच करतात. आमच्योच बाटल्यो ह्यो ड्रेन्स क्लॉग करता आनी मागीर आमकां तुमी पावसाळ्यान म्हणटा काम जायना म्हणून. सो एक रिक्वेस्ट आसा पब्लिका कडेन की प्लास्टीक अवॉयड करचें आनी यूज केलें जाल्यार वेवस्थीत डिस्पोज करचें.